पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 5 देशांच्या भोंवडेचेर आयज पावले। नामिबिया देशांत राष्ट्रपती सयत केली प्रतिनिधी मंडळ स्तरीय बसका। 4 समजिकायेच्या कबलातींचेर जाल्यो सयो। आयज राज्य मंत्रिमंडळाची जाली बसका। न्हंय येरादारी खात्याचें नांव बदल्ले। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या नांवान पर्वरी उबारतले भवन। राज्य मंत्रिमंडळान पिटबुल आनी रॉटवायलर ह्या सुण्यांच्यो जाती पोसपाचेर बंदी लागू करपी विधेयक केलें मंजूर। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडटले। वेळेचे नेम आनी जबाबदारी टाळपाक पंचायत सचिव करतात एआय आधारीत पंचीकरण प्रक्रियेक विरोध। बारीक उरिल्ली कामां पुराय करून प्रणाली करतले लागू, पंचायत मंत्र्यांनी सांगले। लोकांक बऱ्या दर्जाचे अन्न पावोवपा दिकेन अन्न आनी वखदा प्रशासन करता उल्लेखनीय काम। प्रशासनाच्यो धाडी फुडारान जातल्यो आनीकूय खर, भलायकी मंत्र्यांनी सांगले। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या 5 देशांच्या भोंवडेच्या निमण्या पांवड्यार नामिबिया देशांत पावल्यात। नामिबियाच्या विंडहोक विमानतळाचेर थळावे राष्ट्रपती नेतुंबो नंदेतुआ हांणी तांकां येवकार दिलो। प्रधानमंत्री आपले नामिबिया भेटेर राष्ट्रपती सयत द्विपक्षीय बसका तशेंच प्रतिनिधी मंडळ स्तरीय बसका जाली। ह्या बसकेन दोनूय देशां मदीं भलायकी आनी वखदां, संवसारीक बायोफ्युअल, साधनसुविधा आराखडो तशेंच उद्देजकता ह्या विशयांचेर 4 समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो। त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामिबिया देशाचे जनक आनी पयले राष्ट्रपती सर्गेस्त डॉ. सैम नुजोमा हांच्या समाधी थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओंपली। त्या भायर प्रधानमंत्री आपले भेटे वेळार नामिबियाच्या संसदेंत लेगीत उलोवप करतले। केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज सहकार से संवाद ह्या कार्यावळी अंतर्गत देशांतल्या सहकार क्षेत्रांत वावुरपी लोकां सयत संवाद साधलो। संवसारीक सहकार वर्सा निमतान आयोजीत ह्या कार्यावळींत गुजरात, मध्य प्रदेश तशेंच राजस्थानांतल्या सहकार कामगारांनी वांटो घेतलो। एका ऊंट प्रजनन करपी बायलेंत मंत्री अमित शाह हांकां उंटाच्या दुधाचेर रसायनीक चांचणी आनी संशोधन करपा विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना देशांतले 4 आयुर्वेदीक कंपनी उंटाच्या दुधाचे वैजकीय उपयोगाचेर सध्या संशोधन करता आनी एकदां ह्यो प्रक्रिया जाल्या उपरांत उंटाच्या दुधाचे दर वाडोवन तांचे संवर्धन करपाक अदीक नेट येतलो अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात करें। आयज गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात पाड्रा हांगा फातोडेर पूल कोसळून 9 लोकांक मरण आयलें। हो पूल आनंद आनी वडोदरा जिल्लो जोडटा। आयज जाल्ल्या अपघातांत 5 वाहनां महिसागर न्हंयेत पडून ह्या 9 लोकांक मरण आयलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अपघाताचेर दुख्ख उक्तायतना मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख रुपया आनी दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांचो आदार जाहीर केला। वडोदराचे जिल्लोधिकारी अनिल धमेलिया हांणी पत्रकारांक म्हायती दितना
राष्ट्रीय आपत्काल प्रतिसाद पंगड तशेंच थळावे प्रतिसाद दळ एकठांय येवन लोकांक वाटावपाचो यत्न करता आनी ताचे खातीर अत्याधुनीक उपकरणांचो आनी साधनांचो उपेग करून लोकांक भायर काडपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशें सांगलें. व्हील्स ड्रग्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर की रही थी. रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है. लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था. बोट्स वहाँ पर आ गई थी. साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी. बीएमसी इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है. रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी. खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं. अभी ज्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है. अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली. नवी दिल्लीत इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 आयोजन जाता. एनर्जी स्टोरेज आणि ग्रीन हायड्रोजन हाचे संमेलन जाता. ह्या वेळार केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल हांणी संबोधन केलें. राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन ह्या मोखी वटेन नेटान पावलां उखलता तशेंच उर्जा भांडाराच्या क्षेत्रांत खाजगी कंपन्यो म्हत्वाची भूमिका बजायता अशें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांणी सांगलें. मजगती ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त फिलिप रिल OASM हांणी ऑस्ट्रेलिया भारता वांगडा सोलर रूफटॉप स्थापीत करपाक अणभवा वांगडा तांत्रीक सहकार्य दिवपाक मजत करतले अशें सांगलें. All of those skills and capabilities we have learnt as we have gone through that challenge of getting up such a high level of solar rooftops and help India meet its own very important goals. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. ये चारुलना बहुत लकी है. अब देखिए ना, उसे भारत के हर कोने में घूमने का और शॉपिंग करने का मौका जो मिलता है. पहाड़ी थाली में एक चौसा बनेगा, भटकी दाल का जो पहाड़ी होती है, एक मिक्स दाल बनेगी. कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. उत्तराखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जंगल बढ़ रहे हैं. सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर. इसमें नमक क्यों नहीं है? आप जानते तो हैं, अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने की आजादी छीन ली है. समुद्र हमारी धरती के पैर धोता है और हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है. अब बहुत हो गया, हमें इन अंग्रेजों को रोकना ही होगा. हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला गोंय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेन घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णया विशीं पत्रकार परिशदे वरवीं सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार तांचे सयत राज्य शिश्टाचार मंत्री मोवेन गुदिन्हो लेगीत हजर आशिल्ले. मंत्रिमंडळ बसकेन येरादारी खात्याचें नांव बदलून अंतरदेशीय उदका मार्ग खातें अशें केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे आदी हे खाते बंदर कप्तान हांच्या अंतर्गत आस्पावताले. Declaring the Director of River and Navigation Department as a head of the Department of Under Rules and Business of the GRDP, Department of the Inland Waterways, into the two separate department. Captain of Portaच्या अंडरूच आशिल्ले River and Navigation ते Department of the Inland Waterways म्हणून separate department करून ताका HODs केलो.
आयज जाल्ले बसकेन मंत्रिमंडळान परवरी हांगा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारपाचें थारायलां. ह्या भवना खातीर 2400 स्क्वेअर मीटर जमीन घेवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. बाबासाहेब आंबेडकर भवन कॅबिनेटाक येवपाचें उरलेलें. आयज गोंय मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेन गोंय पशुप्रजनन आनी घरगुती नियमन तशेंच लुकसाण भरपाय विधेयक 2025 मान्यताय दिली. ह्या विधेयका अंतर्गत रॉटवायलर आनी पिटबुल अशा हिंसक सुण्यांक पोसपाक राज्यांत बंदी लागू जातली. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मांडटले. रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीच्या सुण्यांनी फाटल्या कांय दिसांत केल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्यान भुरगीं तशेंच हे लोक जखमी जावपाच्यो घडणुको मुखार आयिल्ल्यान सरकारान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोवा एनिमल ब्रीडिंग अँड डॉमेस्टिकेशन्स रेग्युलेशन्स अँड कॉम्पेन्सेशन्स बिल 2025. इट इज फॉर द तुझे रोटवायलर आणि पिटबुल हेजे त्याच्या सगळ्या खातीर एक कॅबिनेटाक हाडला असेंब्लीक वतले पास जावपाक. पंचायत मंत्री मोवेद गुदिनो हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना पंचायतींनी सुरू आशिल्ल्या AI हजेरी प्रक्रियेक केल्ल्या विरोधाचेर प्रतिक्रिया दितना हो फक्त वेळ आनी जापसालदारकी टाळपाचो प्रयत्न आसा अशें सांगलें. प्रक्रिया पुराय करपाक फक्त बारीक सारीक कामां उरल्यात आनी पुराय प्रणाली बेगीनूच लागू करतले अशें लेगीत तांणी नमूद केलें. AI अटेंडन्स जे नाका मूर्ती पयलींच एडमीट करता की आमी ड्युटेर सारके आसना म्हणून आमकां डॉजिंग करपा जाय आपण जाग्यार आसपाना. वाय शूड दे ऑब्जेक्ट अटेंडन्स वीच इज बीइंग रेकॉर्डेड? देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस. AI अटेंडन्स will come. It is about to be completed. Some small technical things are to be sorted out, including geo-tagging. ते सगळे जाल म्हणटात आमी ते लॉन्च करतले बेगीनचे बेगीन. And it may start from what they are saying. No, it should not be only for panchayat. It should be for everybody. It will be for everybody. We are starting from the panchayat department. टीव्हीचे आमदार निळकंठ हळर्णकर हांणी पत्रकारांकडे उलयतना महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामा खातीर रस्त्या कुशीची घरां उडोवपाच्या मुद्द्याचेर प्रतिक्रिया दिली. ह्या महामार्ग रुंदीकरणा खातीर गरज थंय घरां उडोवचीच पडटली आनी हे आदी लेगीत अशे तरेचें काम सरकारान केलां आनी ह्या कामान पिरणाचे खंयच्याच देवळाचेर प्रभाव पडचो ना अशें निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. म्हाका कोणाचेर कांय उलोवपाचें ना. जे हायकोर्टाचें डायरेक्शन हायकोर्टान प्रोसेस चलता. एक किर्ण किल्लोसो थंय उरला. कोलवाळे आहा आमचे अस्नाळे आहा शिरसय आहा रेवाडे आहा. पुर्तुगेज टायमाची घरां आहा ते रोड वायलंडींग. ही तूं आतां कितें उलयता ती नवी बांदलेली कॉम्युनल जमनीची उलयता. ऑलरेडी स्वताच्या मालकीची घरां ते इंडिया न्हू ती घरां वयता तेजे विचार कोर्ट मेळटा. कोर्टान चालू आहा. कोर्टाक वचून कितें जातलें तें प्रोसेसीस काडचोच पडटलो. आमचें देवूळ तूं म्हणटा पळय सी आमचें देवूळ 85 years old. हांव जावं पळयना आमचो बापूय जालो नको पळयना पूण हे म्हणटा देवूळ वयता जाल्यार सरकाराकूय कन्सर्न आहा. अन्न आनी वखदां प्रशासन फाटल्या कितलेशेच तेंपासावन राज्यांतल्या वेगवेगळ्या ठिकाणांचेर धाड घालून अस्वच्छ आनी उण्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ तयार करपी साबार आस्थापनांचेर कारवाय करता. ह्या विशयाचेर पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया दितना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची तुस्त करतना फुडारांत ह्या कारवायेक आनीकूय नेट येतलो अशी शिटकावणी दिल्या. तशेंच गोंय वैजकीय महाविद्यालयान सक्त शिस्त पालन जातली अशें उतर लेगीत ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. वेगळ्या तरेन गोंयची जनतेक सेवा बरें दिवपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो आनी डिसिप्लीन स्ट्रिक्ट हें आसतलेंच आनी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन प्रत्येक गोश्ट वेगळ्या तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. FDA रेट वाडत वयतली. हांवें श्वेता देसाय पूर्णपणे लिबर्टी दिल्या. रिचर्ड नरोना आनी दुसरी एक आमचे ऑफिसर सावथ आहा बरें काम करता. आनी कितें आहा तुमीच पळयता की कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या. आर्टिफिशियल कलर्स आनी हे सगळे जेवणान ते मिक्स करता. प्लस रेस्टॉरंटाचेर बी नियंत्रण आमकां कोणाक हॅरेस करपाचें ना. बट वी वॉन्ट पीपल टू फॉलो द गायडलायन्स एंड सी दॅट सेफ्टी मेजर्स एंड मेजर्स विच आर हायजिनिक थिंग्स ऑल्सो आर मेंटेन. आय हॅव गिवन देम. आय डोंट इवन फोन देम. So many people phone me. I don't get into that at all. But FDA rates are going to increase so that we look at the safety aspect of the citizens of the state of Goa.
देशांत आयज वेपार संघटनांनी भारत बंद जाहीर केल्लो. दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ह्या सारकिल्ल्या राज्यांनी बंदाचे वेगळे चित्र दिश्टी पडलें. वेपाराचेर भारत बंदाचो कांयच परिणाम जावंक ना. दुकानां तशेंच उद्देग सामान्य रुपान चालू आशिल्ले. वेपार संघटनांनी आव्हान केल्ल्या भारत बंदाचो कांयच फायदो जावंक ना. वेपाऱ्यांनी ह्या बंदाक सहकार्य करूंक ना आशिल्ल्याचे अखिल भारतीय संघटनेचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हांणी सांगलें. दिल्ली सहित पूरे देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है। व्यापारी उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, ग्राहक उसी तरीके से आ रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां बदस्तूर उसी प्रकार से जारी हैं। व्यापारियों का कोई समर्थन किसी भी प्रकार के भारत बंद को नहीं है। गोंयांत लेगीत आयज राष्ट्रीय पावंड्यार आपयल्ल्या भारत बंदाचो परिणाम जाणवलो ना. सगळे वेव्हार आनी उद्देग सदा भशेन सुरू आशिल्ले. मजगतीं राष्ट्रव्यापी भारत बंदाच्या उल्याक पालव दितना राज्यांत आयटकान आझाद मैदानाचेर केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड भव्य रॅलीचें आयोजन केलें. आयटकाचे सचिव सुहास नायक हांणी पत्रकारांक कामगारांच्या मागण्यांची म्हायती दिली. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सरकाराच्यो ज्यो नीती आसा, ज्यो पॉलिसीज आसा, दोज पॉलिसीज आर अगेन्स्ट द वर्किंग पीपल. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिक्रुटिंग न्यू जॉब्स and filling up the new jobs. Today, in large number, the Anganwadi employees are there. You know their salaries. They are drawing just 6,000 to 9,000 rupees. Now the government has notified the minimum wage for the state of Goa. And the minimum wage says that the minimum wage for any employee, unskilled employee, should not be less than 14,500 linked to the DNS allowance. If this is the case, then why they are paid just 6,000, 9,000 without DA? This is a big question which we are raising. आमची मागणी आसा की आंगणवाडी एम्प्लॉईजांक मिनिमम वेज कमीत कमी पगार 26,000 दिवपाक जाय आणि इट शूड बी लिंक टू द DNS अलाउन्स. तशेंच राज्य सरकारान फार्मास्युटिकल कामगारां खातीर गोंयांत लागू केल्लो एस्मा नेम फक्त आपतकालीन परिस्थितीन लागू करूं येता तरी आसतना गरजे भायर तो गोंयांत सध्या लागू केला असो आरोप सुहास नायक हांणी केलो. आनी खंयच्या सेक्टरान एस्मा लायला? फार्मास्युटिकल सेक्टरान. नाव कॅन यू invoke ESMA in the whole sector where there are n number of companies, where there are n number of pharma companies, and where these companies are driven only with profit? Our answer is no, because you can at the most essential service ji asa tika तुवें ESMA लावंक शकता, like light, water, milk, healthcare, which is hospital, not pharma companies. Because these pharma companies are owned by the private individuals and their motive is only and only profit. आयज राजस्थानाच्या चुरू जिल्ह्यात भारतीय वायुसेनेचे लढाकू विमान अपघातग्रस्त जालें. ह्या अपघातांत ह्या विमानाचे 2 पायलट गंभीर जखमी जाल्यात. ह्या पायलटांक उपचारा खातीर लष्कर भलायकी केंद्रांत दाखल केल्यात. तशेंच ह्या अपघाताची चवकशी करपा खातीर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी स्थापीत केल्या. ह्या अपघातान खंयच्याच सामान्य मनशाक कसलेच तरेची दुखापत जावंक ना. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान बिहारच्या मतदार वळेरेंत केल्ल्या बदलांचो विरोध करपा हेतान राष्ट्रीय जनता दल तशेंच काँग्रेसीन एकठांय येवन बिहार बंदीची घोशणा आयज केली. ह्या बंदाक लागून बिहारांत सामान्य जनतेक भयंकर त्रास आनी अडचण सोंसची पडली. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद आपोवन राष्ट्रीय जनता दल आनी काँग्रेस ही महायुती वेंचणूक आयोगाच्या कामकाजाचेर राजकारण करूंक पळयता अशी टिका केल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया मुखार दाखल आसतना लेगीत विरोधी पक्षान बिहार बंदाचो उलो कित्याक मारलो असो प्रश्न रविशंकर प्रसाद हांणी उबारलो.
वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने दीजिए ना। तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है, तो उसके खिलाफ भी मुझे बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है, तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव, तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये चारुल ना बहुत लकी है। अब देखिए ना, उसे भारत के हर कोने में घूमने का और शॉपिंग करने का मौका जो मिलता है। पहाड़ी थाली में एक चौसा बनेगा, भटकी दाल का जो पहाड़ी होती है, एक मिक्स दाल बनेगी। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उत्तराखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जंगल बढ़ रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दिल्ली न्यायालयान 26/11 आतंकवादी हल्ल्याक जापसालदार आशिल्ल्या तहवूर राणाच्या न्यायीक बंदखणीचो काळ 13 ऑगस्ट मेरेन वाडयला. अमेरिकी उच्चतम न्यायालयान 4 एप्रिलाक भारतान प्रत्यार्पणा आड राणाची पुनर्विचार याचिका भायर मारल्या उपरांत ताका भारतान हाडिल्लो. लंडनात सुरू आशिल्ल्या विम्बल्डन टेनिस सर्तीन पयलेच फावट अमेरिकेचे टेलर फ्रिट्ज हाणें रशियाच्या कॅरन खाचनोवा हाका उपांत्य फेरयेंत हारोवन सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. काल राती उस्रा जाल्ल्या खेळांत फ्रिट्ज हाणें खाचनोवाचे 6-3, 6-4, 1-6 आनी 7-6 अशा सेटांनी जैत जोडले. आता 11 जुलय दिसा जावपी उपांत्य फेरयेंत फ्रिट्ज हाचो सामनो स्पेनाचे खेळगडे कार्लोस अल्कराज हाच्या आड जातलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.4°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 5 देशांच्या भोंवडेचेर आयज पावले नामिबिया देशांत. राष्ट्रपती सयत केली प्रतिनिधी मंडळ स्तरीय बसका. 4 समजिकायेच्या कबलातींचेर जाल्यो सयो. आयज राज्य मंत्रिमंडळाची जाली बसका. न्हंय येरादारी खात्याचे नाव बदलले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या नांवान पर्वरी उबारतले भवन.
राज्य मंत्रिमंडळान पिटबुल आणि रॉटवायलर ह्या सुण्याच्यो जाती पोसपाचेर बंदी लागू करपी विधेयक केले मंजूर. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडटले. वेळेचे नेम आणि जबाबदारी टाळपाक पंचायत सचिव करतात. AI आधारित पंचीकरण प्रक्रियेक विरोध. बारीक उरिल्ली कामां पुराय करून प्रणाली करतले लागू. पंचायत मंत्र्यांनी सांगले. लोकांक बऱ्या दर्जाचे अन्न पावोवपा दिकेन अन्न आणि वखदां प्रशासन करता उल्लेखनीय काम. प्रशासनाच्यो धाडी फुडारान जातल्यो आनीकूय खर. भलायकी मंत्र्यांनी सांगले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.